म्हादय प्रश्नाविशीं 2023 स्थापन केल्ल्या सभागर समितीची 24 तारखेर बसका आसा. विधानसभेत ही बसका जातली. फाटल्या 2 वर्सांत ही तिसरी बसका. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या फुडारपणांत ही बसका जातली. विरोधी पक्ष आमदार विजय कार्लोस वेन्सी विरेश ह्या समितीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुनाच्या पहिल्या सप्तकाक गोंयांत पाविल्लो मॉन्सून आतां परतीच्या वाटेर. 13 ऑक्टोबरासान गोंयांतल्यान गेलो म्हूण गोंय वेधशाळेची म्हायती. जून ते सप्टेंबर मजगतीं अंदू खंय 104% म्हळ्यार 123 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पोरू परस उणो पोरू 173 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. मानसून का विड्रॉल जो हमने कल जो गोवा के रीजन के ऊपर हमने बताया था कि मानसून का विड्रॉल होता है, सो इट इज़ नॉर्मल डेट ऑफ द विड्रॉल. एंड जो मानसून की बारिश जो अपने ऊपर रही थी गोवा रीजन के ऊपर, वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए 100% रही थी. एंड साउथ के लिए ज़्यादा बारिश रही थी, इट इज़ 108%. सो ओवरऑल गोवा के रीजन को देखें तो 104% हमको बारिश मिला था. एंड इट वाज एज पर प्रेडिक्टेड. सेकेंडली जो पोस्ट मानसून का जो क्वेश्चन है कि पोस्ट मानसून जो बारिश है, तो पोस्ट मानसून जो बारिश हम पकड़ते हैं वो 1 अक्टूबर के बाद पकड़ते हैं. जनरली इट इज़ एसोसिएटेड ऑलवेज थंडरस्टॉर्म्स एंड लोकलाइज विद जगह पे ज़्यादा बारिश होना. एंड ये जो बारिश रहती है वो ज़्यादा करके दोपहर मीन्स आफ्टरनून लेट आफ्टरनून में बारिश ज़्यादा होती है, नाइट आवर्स में. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो बारिश है जो हो सकती है, तो एज पर फोरकास्टेड हम उसको अपडेट करते हैं. सो हर बार दिवाली के टाइम पे थोड़ा टेंशन रहती है बारिश की, सो इस बार थोड़ी टेंशन रहेगी या कैसे क्या होगा बारिश की प्रेडिक्शन? हाँ, सो आई थिंक ओवर फेस्टिवल पीरियड जो रहेगा बारिश, सो एक्सपेक्टेड कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अभी एक्सपेक्टेड है. सो वील कीप अपडेटेड कि कैसे वेदर रहेगा. सो एज ऑन तो अभी थोड़ा जस्ट इट इज़ अहेड ऑफ द 8 to 9 days, so it is ahead of the forecasting period. So I think we are expected ki light to moderate rainfall over the region. Bureau report prudent. गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो ऑनलायन फ्रॉड. फेक IPOन इन्वेस्ट करून 72 वर्साच्या रिटायर्ड एक मनशाक 4,74 लाखाक टोपी. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट. 72 वर्साच्या रिटायर्ड मनशाक सायबर क्रायमान कंप्लेंट दिल्या त्या प्रमाण कंप्लेनंटान सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट पळयलो. तो पोस्ट आसलो की ह्या IPO कंपनीन तुवें इन्वेस्ट केले की तुमकां डबल फायदो तुमकां मेळटलो म्हण 72 वर्साच्या रिटायर्ड मनशान तो ॲप डावनलोड केलो. डावनलोड केले उपरांत कंपनींतल्यान ताका फोन आयलो आनी ताका सांगले की कशें ह्या ॲपान इन्वेस्ट केल्यार तुमकां कशें हाय रिटर्न मेळटले अशें सांगलें. उपरांत 72 वर्साच्या रिटायर्ड मनशान तातूंत 3 म्हयने इन्वेस्ट केले. मागीर तेणे इन्वेस्ट केल्ले रिटर्न मागल्या उपरांत तांच्यांनी आपलो कॉन्टॅक्ट बंद केलो. मागीर कळ्ळें की हे सगळे फ्रॉड म्हणून. आतां सायबर क्रायमान अननोन मनशाचेर FIR घालून फुडलो तपास करता. देशांत पयलेच खेपे सरकारी जमनी वयली घरां गरधन्यांच्या नांवार जातलीं. गोंय सरकाराक लोकांची जतनाय. घरां खातीर मोयेकारांनी खूब त्रास काडले. देखून मोये मतदारसंघांतल्यान म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटप सुरू म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. म्हजें घर स्किमीचेर जागृताय मोहिमेक मोयेच्यान सुरवात. समाजकारण कोणी करूंक ना, लोकांचें घर सारकें करपाचें काम कोणी करूंक ना, लोकांचें घर रितसर करपाचें काम कोणी करूंक ना. हांगासर लोकांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा सदांच तांची तलवार तेंच्या दवरून लोकांनी राजकारण केल्लें आसा. आमकां तें करपाचें ना. आमकां सामान्य मनशाचें घर हें तेजें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें आसा, जेणे करून सुखा समाधानान तो रावपाक शकतलो. म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या ही तुमच्या खातीर हाडलेली आसा, सामान्य मनशा खातीर हाडलेली आसा. आनी तेंच घर ताच्या नांवार करून दिवपाक आमी ही योजना हांगासर राबयता. गव्हर्मेंटाची लँड म्हणून लोकांच्या नांवार करून दिना हें पयलीं खबर आसपाक जाय. म्हणून हांव सांगता विथ मिनिमम कॉस्ट, म्हणजे जर तुमचो हांवें जशें म्हटलां तर तेज्या पयलींची एन्क्रोच आसत प्रॉपर्टी. ही प्रॉपर्टी एन्क्रोच 1990 किंवा 1980 जाल्यार तर ताका 10,000 ते 15,000 रुपयांची प्रॉपर्टी मेळटली. 1980ची बीन आसत जाल्यार. वासियांच्या वतीन डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्याचे सगळे पुराय मंत्रिमंडळ तशेंच हे सगळे आमचे आमदार गट तेंच्यांनी ह्या बिलाक सपोर्ट केलो आणि हो कायदो जालो. आणि कायद्याच्या स्वरूपात आज आमकां
सगळ्यांक हे फॉर्मा वितरीत जाता. पहिलो कार्यक्रम कार्यक्रम आणि त्यामुळे आजपासून फॉर्माचे डिस्ट्रीब्युशन जातले. हाच्या नंतर बिचोली आसा, त्यानंतर मागीर सांजो थिवी आसा, हळदोदा आसा, म्हापसा आसा. आज ज्या तरेन ते 5 कार्यक्रम उत्तर गोंयांत करतले, फाल्यां दक्षिणेक करतले आणि त्यामुळे संपूर्णपणे लोकांमध्ये वचप, लोकांक कळप, लोकांक सांगप त्या कायद्याच्या संदर्भात ऑफिसरांक वेगळे इन्स्ट्रक्शन घेवप आणि ती व्यवस्था जी आसा ही व्यवस्था त्या माध्यमांतल्यान करप. झेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर कोर्ट राम काणकोणकाराचें म्हणणें आयकून घेतलें. रामाच्या हस्तक्षेप याचिकेचेर 15 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली. जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज जातकूच रामान केल्ल्या सनसनाटी विधानाक लागून हे सुनावणेक म्हत्व आयलां. कारण इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की तुमच्या इलेक्शनाक सगळे जाण एकठांय आयले आणि आम आदमी पार्टी तर अजून सुद्धा ते क्रेडीट क्लेम करता तुमच्या इलेक्शनाचे की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें. पण आज तुम्ही सामकी एकमेकाचेर बाण मारतात, फार मारतात, मिसायल मारतात, बॉम्ब मारतात, कितें कितें मारतात. कितें जालें? आता तुम्ही मिसाईल आणि बॉम्ब म्हणल्या पळय, इट इज एक्चुअली वन सायडेड. अजून आमच्या सायडींच्यान कांय फायरिंग जावंक ना. सध्या कितें जाय आशिल्लें तें अलायन्स, लोकांक जाय अलायन्स. लोकसभाच्या टायमार आनी आख्खे भारतान दाखोवन दिलें की येस द importance and the result of an alliance against the Bharatiya Janata Party. कितें जाता, लोकांक अलायन्स जाय. लोकांक जाय बेसिकली बीजेपीक डिफीट करपाक. कितें तें चल्लां पळय, वातावरण इज बॅड इन गोवा. गोवा इज बींग डिस्ट्रॉयड. And suddenly he starts attacking the Congress. So it puts more doubts in the mind ki why this is happening. No. When the national convener came, attacked the Congress party. Rather, I would say they attacked only the Congress president in Goa. That is where we became suspicious. In the last about 2 years, slowly we have built up the party. एक क्रुशियल गजाल जी आसा कॅप्टन, ती म्हळ्यार तांचे आतां 2 MLA आसात. एक बाणावले आसा, दुसरो वेळ्ळी आसा. नाव दीज आर टिपिकल. तुमची जर वोटिंग पळयलें तुमच्या इलेक्शनाचे, यू गॉट सम ऑफ द हायेस्ट लीड इन दीज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. डू यू कन्सिडर देम काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर आप कॉन्स्टिट्युएन्सीज? सो ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाच्यो फाल्यां, आपाच्यो काय काँग्रेसीच्यो? We are going all out now, Congress. We'll have to go all out. We cannot sit and be sitting ducks म्हणटा पळय ते, शूट करता पळय तशें. If you see Veli, our candidate lost by 169 votes, if I'm not 169 म्हाका दिसता. In the assembly. Assembly. Yeah. And Bhenawli, it was quite a narrow, it was a 3-cornered fight. So, since then, म्हाका दिसता a lot of things have changed. You know, we have structured ourselves, whether Bhenawli, Veli. So, आमचो पळय जो candidate आशिल्लो, he is the district president. So, I think so we have to now take a hard call. Are you saying that आयच्या घडयेक बाणावली आणि वेळ्ळी काँग्रेस असेंब्ली इलेक्शन जिखपाक शकता? म्हाका दिसता हय. एज पर बूथ वायज तर आमी पळयत जाल्यार. And we can't take it for granted. We'll have to go all out now. कळंगुटे जयपूरच्या 2 पर्यटकांनी एका हॉटेलात बरोच बोळ घालो. कागाळ जातकूच पुलीस तांकां व्हरपाक आयले. दोगूय बरेच टायट आशिल्ले. पुलीस तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार वतना गाडयेंत पुलिसांचेरूच हल्लो केलो. आपूण बिश्नोई गँगाचे वांगडी म्हूण उलयताले. कोणूच खंय काय करूं शकना. एकामेकांक मारला ते, एकामेकांक मारून रगत काढलं. पुलिसांक हात घातला. उलटो बस उलटो बस पडतो बस हात घालतो. पेंट कसा तुम्ही बसा.
भाई किने झाले नेमके किने झाले मारले पुलिसांक कंप्लेंट आसली तेका आमी पुलीस स्टेशन हाडटाले तेजेर फाटल्यान मस्ती करपाक स्टार्ट केले ड्रायव्हरा फाटल्यान कॉलरीक हात घातला आणि मारले पुलिसांक मारले हा मारून घेतले व्हरपाक दिना तो एक माणूस ड्रंक होता त्याला पोलीस समजवत होते की तू व्यवस्थित सेफली घरी जा किंवा आम्ही सोडतो तर त्या माणसाने पोलिसांवरच अटॅक करायला लागला. इवन जेव्हा पोलीसचा गार्ड जेव्हा ड्राईव्ह करत असताना सुद्धा त्यांनी मागून येऊन डायरेक्ट पोलिसांचा गळा पकडला. तर टुरिझमसाठी सगळे लोक इथे येतात पण आपणच इथे टुरिस्ट सेफ आहे का कारण पोलिसांनाच जर लोक असे करत असतील. आणि बेसिकली तो मुलगा म्हणत होता की मी बिश्नोई गँगचा आहे राजस्थान वगैरे तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही पोलिसांना इथे येऊन संपवून टाकेल. कलंगूट पुलिसांनी पुलीस स्टेशनान व्हेल्ले आसा आणि कलंगूट जे PI आसा ते आतां हेजेर इन्वेस्टिगेशन करतात हे कोण हे तेंच्या गँगान आसा काय आणि ते आसा जाल्यार हांगा कित्याक येयल्या कितें मोटीव बी आसा असो जे हे आसा स्थानीक आहा तेंच्या मनान प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. गोयच्या सहकार क्षेत्रात उदरगत जाता 2022 ते 24 मजगती सहकार संस्थांनी वर्सुकी उलाढाल 23,458 कोटी 2024-25 ऑडिट सुरू आसा म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. जवळजवळ 1,000 सोसायटीज सामके एक्टिव्ह आसात. तातूंत भितर डेरी सोसायटीज टॅक्स सोसायटीज नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स हे मोना गोंयांत एरियेच्या मार्गान खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्यो क्रेडीट बँक्स वापरली तर हर एक गांवांत हर एक शहरांत बसवलेले आसा. तर हे सगळ्यांच मार्फत आणि आतांच साखळे घेतली म्हणतो म्हटल्यार 2022 आणि 23 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर वर्सा 9,923 कोटी हो टर्नओवर जाल्लो आसा. म्हणजेच हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान ते लोकां कडेन वतात. त्याच प्रमाणे इन्शुरन्स आनी 23 आणि 24 तर 23 आणि 24 जो टर्नओवर जाल्लो आसा हे सगळे संस्थांचो तो जवळजवळ 13,523 कोटी म्हणजे एक वर्साक आमचो जवळ 4,000 कोटीची वाड दाखयता. म्हणजे माहिती आसता प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जाता which will only execute and deliver only training part. आणि ही ट्रेनिंग जी असतात ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 months, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years, और डिप्लोमा ऑफ 3 years, आणि एखादी डिग्री कॉर्पोरेशन ऑफ डिग्री जसे काही भुरगे BCom घेतात तसे काही भुरगे म्हणजे इवन युनिव्हर्सिटी असतात त्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेशनातली डिग्री घेऊ शकतात. इवन सरकारी युनिव्हर्सिटी आहे एखादा चॅप्टर गोंयांत हांचो सुरू जाता. ह्या संदर्भात आमी जिपाड्याकडे उलयतात. नवीन नवीन स्वता करचे पेक्षा जिपाड जी आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताजे कडेन टायप करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ ट्रिबल युनिव्हर्सिटी आमी हे टायम काम करतात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगती खंय राष्ट्रीय सहकार सप्ताह साजरो करतले. Bureau Report, Prudent. Goa government has submitted before the High Court that the process to appoint a Lokayukta for the estate is going on and it is hopeful that within 6 weeks appointment will be done. Noting the statement of Goa government, the High Court has disposed of the petition filed by politician Trajan Di Mello. The post of Lokayukta for the estate of Goa is vacant since December 2024. Mukesh Kumar for Prudent. मेळून आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सराक मेळिल्ले आसा. आमची कर्टसी विजीट आसलेली. त्याच बरोबर आमच्या कडेन आमचे अथर्व पेडणेकर हू इज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स ते हँडल करता. तशेंच आमचो मकरंद भंडारी ग्रुप रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गोवा बिजनस स्कूल. आनी आमची ही आयज सरां वांगडा कर्टसी विजीट आशिल्ली. ह्या विजिटा बरोबर आमी आमचो जो इलेक्टेड पॅनल आसा आमी युनायटेड युनिव्हर्सिटीच्या अंडर हे इलेक्शन कंटेस्ट केल्लेले आनी आमी आयज कर्टसी विजिटा खातीर हांगा येयल्लेले आसले. सो ह्या विजिटा बरोबर खुबशे इश्यूज आहा पळय किंवा खुबशे जे भुरग्यांचे दुखणे आसा ते आमी आयज सरा मुखार मांडला. भितुरलो मेजर एक दुखणें म्हणजे की युनिव्हर्सिटीन आमचो विजन आसा की एक स्टुडंट लेड प्लेसमेंट सेल येवपाची गरज आसा. हेजो हेतू कितें की आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो खंय ना खंय अप टू दी मार्क ना
भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जाय, जॉब जाय, सो ते कशें कितें करूं शकता हेजो प्रपोजल आमी सरा मुखार मांडला. सेकंड गजाल आहा ती ट्रान्सपोर्ट. युनिवर्सिटीन काणकोण ते पेडण्या पर्यंत भुरगे येता. थोडे भुरगे येता पळय ते सकाळी 3-4 बसी चेंज करून येता. थोडे येता पळय ते सामके सकाळी फुडें येताना किंवा वयताना बसी पॅक आसता, फूल आसता. थोड्या भुरग्यांक प्रायवेट ज्यो बसी आसात पळय ते घेयना हाफ तिकेटी खातीर. सो हो इश्यू आमी थंयसर मांडलेलो आसा. थर्ड आसा पळय तो कॅम्पसान वायफाय म्हणजे एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर, आनी तीच आयज भुरग्यांक अप टू दी मार्क मेळना. सो आयज आमकां दिसता की वायफाय जेका आमी पयशे पे करता पळय तेजी फॅसिलिटी आमकां मेळपाक जाय. फक्त वायफाय कशें मेळटा आमकां लॅपटॉपाक यूज करूंक मेळटा रजिस्टर करून, फोनाक आमकां यूज करूंक मेळना. सो भुरग्यांक खुबशे डिफिकल्टीज जाता. कितें जाता की असायनमेंट करपाचो आसता, IAS आसता, प्रोजेक्ट आसता आनी हेका वायफाय गरज आसा. ही एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर कॉलेजीच्या आनी युनिवर्सिटीच्या. सो तो आमी इश्यू मांडलेलो आसा. त्याच पद्दतीन आयज आमी सांगपाचें म्हटल्यार आमचे रिलेटेड टू कॅन्टीनान हायजीन अप टू दी मार्क ना. सो आमचे बरे तरेन आयकोन घेतले आनी तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय केलो की आमी VC बरोबर सुद्दां एक उलया आमचे वायस चान्सेलर सरा वांगडा आनी हे जे कितें इश्यूज आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाक तो सांगता की आमी ट्राय करया म्हणून. सगळे जाले उपरांत आतां कितें आहा तेंच्यांनी जे डॅमेजीस केले, डिस्ट्रक्शन केले, जे मशिनरी यूज करून म्हणजे वॉटर सावनावली जे वॉटर पायपलायन 600 डायाची ते एका पास कडेन घोला अजून तेंचे रिपेर जायना. आमकां बोगद्याच्या लोकांक जेटीकाराच्या लोकांक उदकाक खूब त्रास जाता. तशेंच तेंच्यांनी सेवरेज चेंबर 4-5 सेवरेज चेंबर तेंच्यांनी फोडून उडयला. सो तेंचे सेवरेज वॉटर सगळ्याक फ्लो आहा. आमची मुस्लीम भावाची कब्रस्तानाची जे वॉटर लायन आहा ती मेन बॉटमांतल्यान उखलून काडल्या. ते JEE ऑलरेडी सांगला. प्लस तेंच्या केबला गव्हर्मेंटान लास्ट टेन्युअरान जेन्ना आमचो मिलिंद सर आसलो तेन्ना एक रोड एडिटिव्ह ट्रेंड मारले जे घालपाक. सो तेंच्यांनी ते सगळे डिस्ट्रक्शन मशिनरी करून सगळे फोडून भरपूर लॉस केला. आता एक करून गेलो फाल्यां एक कोण हे करतलो त्या खातीर आमी एक CO कांयच लेटर केला. तुम्ही पळोवंक शकता CO लेटर केली हितून सगळे डिटेल आमी मेन्शन केल्या. बाबा जे तुम्ही डिस्ट्रक्शन केला तांकां तुमी रायट करा, बरया तांकां आनी तेंचे कडल्यान कॉस्ट रिकवर करून घ्या. आत्ता कावन्सिलान थोड्यांनी मेमोरेंडम दिला 5 आनी 6 जो कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी सांगला बाबा खंय तरी काल तो जागो हे जालो कॅन्सल जावन दुसऱ्या जाग्यार घेतले. खरोखरच हांव मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सराचे धन्यवाद मागता. बाबा त्यांनी तो एज पर कितें लोकांच्या हिता खातीर केलें आनी म्हाका जायशेंच जालें. आनी खंय तरी ती फोडटा तेन्ना खंय तरी पायपलायन फोडल्या नाजाल्यार नल्ला फोडला ते रिजिस्ट्रेशन करपाक परत आमी तांकां लेटर करतले आनी ते खंय तरी करून घेतले म्हणून तेच्या खातीर आयज सॅटिस्फॅक्शन दवरलो आमी 3.5 विथ थंयसरल्या कावन्सिलराक म्हणून. न्यू आतां कन्स्ट्रक्शन जावपाचें आसा तेच्या खातीर म्युनिसिपालिटीची जो जागो आसा PCL तो टेम्पररी शिफ्टींग आसलें. पूण एक्चुअली कितें जालें हो पॉयंट जो आसा तो म्हणजे प्रॉपर डिस्कशन जावंक ना आनी कन्फर्मेशनाक येता. पूण असो केन्नाच हो आतां व्हडलो इश्यू आसा एक्चुअली पळोवपाक गेल्या जाल्यार. कित्याक ती एक जागो म्युनिसिपालिटीचो तेका एक प्रॉपर हे आसता डिस्कशन जावपाक जाय. बाबा ते कितले आमकां रेवेन्यू मेळटले ते फूल कावन्सिलाक एक भितर घेवन डिस्कस जावंक जाय आसलो आनी तसो पॉयंट डिस्कस जावंक ना आनी डायरेक्ट कन्फर्मेशनाक गेला. तेका लागून हांवें हो पॉयंट ऑब्जेक्शन घेतला आनी पॉयंट काडपाक लायला. आयरनी इज पुलिसान अजून मेन एक्यूज आहा ताका सर्विसूच करूना. सो आमकां हांगा आज चार्जशीट दिल्या आनी फुडली डेट दिल्या. वी वील डिसायड फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. बरी व्हडली येदी मोठी चडशी चार्जशीट केल्या. आनी भारताच्या इतिहासान पयले फावट हांवें आयकलां की इन एक्सिडेंट केसीन 120B सेक्शन लायिल्लें आसा. एब्सोल्युटली फील की म्हाका आरोपी करूंक जाय म्हणून जी मेन चार्जशीट आसा जे मेन क्रायम आशिल्लो आनी जो that should have been done strongly, it has been diluted in some form or the other. Fact that I am made an accused in a 120B in a criminal case like this, in an accident case like this, obviously make that case weaker. And I think political reason khatir ye kela gela. And it is unfortunate that police also have acted in a manner under pressure from the government. आज गोंयांत वेगवेगळे विषय आसा पण पुलीस ते आमकां वेगळो कायदो आनी सरकार पक्षांचे आसता तांकां वेगळो कायदो. रामाच्या केसीन आमी पळयला हांगाय तेंच दिसता. आय थिंक बट आय बिलीव इन ज्युडिशियल प्रोसेस. वी आर गोइंग टू बी बिफोर द कोर्ट एंड नाव द
the trial will start in some point of time, so we will take whatever it is. Police section जी main accused असली म्हाका लायल्या, including for committing accident, MV Act, whatever it is. So 120B means हांव सगळ्याक हांव responsible आसा अशें जाल्या भशेन जाता. मेन accused अजून कोर्टानूच पावलो ना, ताका समनूच सर्व करूना. म्हाका ऑगस्टान केल्लो समन 4 दीस पयलीं सर्व केलें तांणी आनी बाकीच्यांकूय काल पयर अशें सर्व केल्या. So I don't know where police were sleeping, but probably to delay the trial till elections come अशें तरी खंय तरी कॉन्स्पिरसी चल्ल्या अशें दिसता आमकां डेलिब्रेट. 200 येदो व्हडलो बंच आसा, 500 किलोचो वेट आसता का. एक्सिडेंट केसीनी नॉर्मली चार्जशीट्स आर व्हेरी स्मॉल, बट आय डोंट नो वॉट इज द पार्ट ऑफ दिस चार्जशीट. तूं पळोवचें पडटलें कितें आसा आनी कितें ना तें. पण look, see when the entire investigation proceeds on the lines of political vendetta, it is bound to affect the merits of the case. And in this case, charging me, even for the worst case scenario under 120B, this obviously must have affected the case. But एकदा charge sheet व्हायल्या उपरांत